कला अकॅडमीची रंगमेळ रेपर्टरी गोयच्या कलाकारांक खातीर एक म्हत्वाची माची आशिल्ली. फक्त कला अकॅडमीचीच भुरगीं न्ही जाल्यार गोयच्या टॅलंटेड कलाकारांक रंगमेळ वरवीं आपली नाट्यकला सादर करपाक माची मेळटाली. नाटकां सादरीकरण केल्ल्यान 4 पयशेय मेळटाले. मात कोविडा सावन बंद जाल्ली कला अकॅडमीची रंगमेळ रेपर्टरी आजुनूय बंदूच आसा. गोंय सरकारान कलाकारांक वाऱ्यार सोडल्यात म्हणून प्रतिक्रिया. कला अकादमीन आणि गोंय सरकारान सद्याक कलाकारांक वाऱ्यार सोडला आणि रंगमेळ ही संस्था सगळे कडेन नाटकां करताली आणि तातूंतल्यान कलाकारांक कितें तरी एक थोडी गजाली कितें तरी मातशें एक जगपा पुरतें कितें तरी मेळटालें तेंय आतां ना जाल्लें आसा. दुसरें बरी नाटकां बसोवन ताचे खातीर पूर्ण वेळ डायरेक्टर बरी डायरेक्टर हे ते हाडून वेगवेगळ्या लोकांक हाडून एक्सपर्टांक हाडून नाटकां बसयताले आणि ती नाटकां गोंय बरी घेवन वताले जातूंतल्यान गोंय बरी नाटकां पळोवपाक मेळटाली. ह्यो सगळ्यो गजाली बंद जाल्ल्यो आसात आणि सरकारान ह्या खंयच्याच गजालीची दखल घेतिल्ली ना. रंगमेळाच्या माध्यमांतल्यान निर्मित जाल्ली नाटकां ही दर्जात्मक आसताली. रंगमेळ बंद जाल्ल्यान ती दर्जाची नाटकांय पळोवपाक मेळना म्हणून रेपर्टरीत काम केल्ल्या कलाकारांनी खंत उक्तायल्या. पूण आतां ही रेपर्टरी कंपनी बंद पडल्या कारणान त्या लेवलाची नाटकांय आमकां पळोवपाक मेळना. कारण एक कितें म्हणटा एक कोणसोच ना जाला असो दिसता. रेपर्टरी कंपनीचो एक वेगळो एक ऑरा आसतालो, एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आसतालो आणि म्हाका दिसता की ते बंद जाल्ल्या कारणान भुरग्यांचें खूब लुकसाण जाता. फायनान्शियली म्हणिना हांव, फायनान्शियली सेकंडरी येता बट प्लॅटफॉर्म तांकां मेळना, तो कॉन्फिडन्स मेळना. तो अकस्मात ना जाल्ल्या कारणान तांकां प्लॅटफॉर्म म्हणजे तांच्या पासून पयस वयता. अरे आतां आमी कितें करचें असो प्रश्न तांकां पडला. ताका लागून खूब लुकसाण जाता अशें दिसता आणि तें सुरू जालें जाल्यार खरेंच आयच्या जे यूथ आसा किंवा 3 वर्सां कंप्लीट करून किंवा 4 वर्सां कंप्लीट करून जे भायर कितें सर्वायव करूंक सोदता किंवा क्रिएटीव करूंक सोदता तांकां एक वेगळो प्लॅटफॉर्म मेळचो. आणि म्हाका खूब उमेद जातली जर रेपर्टरी कंपनी सुरू जाली जाल्यार. फायदो ताचो प्रत्येक आर्टिस्टांक. आतां कॉलेज ऑफ थिएटरांत आतां पयलीं आशिल्लें स्कूल ऑफ ड्रामा, कॉलेज ऑफ थिएटरांत तेंचे पास आवट जाता भुरगे. तांकां सद्या आतां ऑप्शन कितें उरला, पास आवट जालो थिएटर टिचर म्हणून खंय तरी जॉब अप्लाय कर गव्हर्मेंटा खातीर. पूण जर हांगा रेपर्टरी आसा जाल्यार तेजें शिक्षण तेंच्यांनी घेतल्या कॉलेजीन ताचो खरो फायदो तांकां जातलो. नाटक थंय ते थियोरी करता, प्रॅक्टिकलूय आसता पूण हांगा जितलें प्रॅक्टिकल शिकपाक मेळटा. आतां जे व्हडले व्हडले डिरेक्टर येता इंडियांतले तांकां स्पेशल डिरेक्ट करपाक आपयतात नाटकां. तेंच्या अंडर तेंचे खूब ट्रेनींग जाता. आनी अशेंच न्ही फक्त कॉलेज ऑफ थिएटरांत केल्लेच भुरगे न्ही, बाकीच्यांकूय घेवपाक मेळटा सिक्रेट आर्टिस्ट. इवन म्हाका याद आसा जेन्ना रेपर्टरी आशिल्ली तेन्ना म्हाका एका नाटका खातीर तेंच्यांनी एक्सटर्नल आर्टिस्ट म्हणून आपयल्लो आनी हांव गेल्लो. वेगळोच एक्सपिरियन्स आशिल्लो. खरेंच मजा येता, खूब शिकपाक मेळटा. प्रत्येक आर्टिस्ट जो आसा जो नाटक करता तो शिकला, जेणे कॉलेजीन शिक्षण घेतला कॉलेज ऑफ थिएटरांत, तेणें रेपर्टरी करप म्हणजे तेज्या खातीर तें सदांच बरें. तितून कांय दुबावूच ना. म्हाका तरी अशें दिसता मनांतल्यान की रेपर्टरी बेगीनाच बेगीन सुरू जावची. कला अकादमी फकत गोंयची न्ही जाल्यार देशांतली एक अग्रणी संस्था. 1993त कला अकादमीत रंगमेळ रेपर्टरी सुरू जाल्ली ती 2020त बंद पडल्या. रंगमेळ बंद पडिल्ल्यान कलाकार आनी दर्जेदार नाटकांचे गोंयकार रसीक उपंत पडल्यात इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर.